झेडपींतल्यान प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक वता वचपाक जाय गव्हर्मेंटाक आनीक ते कन्सिडर जावचे झेडपींतले प्रपोजल अशें म्हणून मांडले. बाकीचे आमचे मोहन गांवकारांक आमचो एंटनी वाज आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला. त्या बरोबर आमचे जिल्हा पंचायतीक पावर्स मेळचे ह्या हातून मोहन गांवकर तेणें मांडले आसा. मागीर महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर हेणी मांडले की महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां कितलेशेच कॅम्प घेवपाक मेळटा. ते कॅम्प बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅम्प जावन बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवचे एक विशय मांडले आसात. त्याच बरोबर आमच्या जिल्हा पंचायतीक ह्या खेपेक सपोज आमी एक नवीन स्टार्ट केला. आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा सेव्हरल आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडल्यान स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्कीम आमच्या लास्ट बेनिफिशरी मेरेन पावच्यो. ह्या हातूंतल्यान आमी एक नाल्यार दोग जाण कोणी की स्पिकर आपयतात आनी तेंचे स्किम्स ज्यो आसा एक्सप्लेन करपाच्यो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीन निधी वाडोवन दिवचो म्हणून मागणी केल्या जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे बसकेंत अधिकार वाडोवन दिवपा विशीं चर्चा जाली. फाटले कितलींशींच वर्सां सरकारा कडेन आमी एक तर आमची सॅलरी वाडोवपाची मागणी करता. परत जे आमकां डेव्हलपमेंटल वर्क्साक जे फंड मेळटा तो वाडोवपाचो मागणी करता. आमची मागणी इतली आसा की आमकां जो फंड मेळटा तो आमकां वाडोवन मेळटा. ह्या फावटी आमकां वाडोवन मेळ्ळा. 50 लाख फंड एका झेडपी. इमॅजीन कर की 5 गटारां जर अशी व्हडली काडली जाल्यार 10,000 लाखाची 5 चोपली कामां आनी मागीर बाकी आख्खे वर्सभर बसा सुशेगाद हांगा एवरी 3-3 म्हयन्यांनी येवन मिटिंग्यो घेवन हांगासर कितें जातलें 50 लाख आमचे ऑलरेडी सोंपलेले आहा. ह्या मिटिंगेन कितें मदत जातली. फंड येता जे आमी डेव्हलपमेंट वर्क करतात तशेंच आमची परचेस कितें करतात सो ते म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो ते आमकां कितें परचेस करतले जाल्यार सुद्दां ते आमकां पावना डेव्हलपमेंटल तितून कळच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.